नरेंद्र मोदी हांणी मोपा विमानतळ आनी तुयेंचे इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर एकाच दिसा बसयल्लो। मोपा विमानतळाचे काम पुराय जालें, मात तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे प्रकल्प अडकून उरला असो हुस्को लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी व्यक्त केला। तुयेचे हॉस्पिटलाचें काम लेगीत खूब सुशेगादपणान चल्लां। ते जनावरां खातीर न्ही, मनशां खातीर बांदिल्लें हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपणें स्वता तो पेडण्याचो पालक मंत्री म्हूण सांगिल्लें। मागीर पेडणे वाठारांतल्या तुये गांवाची उदरगत करपाक ताका कित्याक जमना असोय प्रश्न पार्सेकारान केला। ते वेटरनरी हॉस्पिटल न्हय, ते मनशाचें हॉस्पिटल। ताका लागून अजून हो दुसरो टर्म मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा आनी ताणें आपले तकलेंतसून सहज मांद्र्या येवन ताणें उलयलें की आपूण हांगासरलो पालक मंत्री म्हणून आपल्याक धरा। त्यामुळे म्हजी पालक मंत्र्या कडेन, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, जे आमचे पालक मंत्री आसात तांचे कडेन सामकी कळकळीची विनंती आसा की पेडणेकारांच्या भावना कडेन खेळचो न्हय। म्हणजे हांवें प्रोजेक्ट धुकल्लो फुडें म्हणजे म्हाकाच दुखता अशें न्हय, सगळ्यांक दुखता तें। हें मातशें समजून घेवचें, तातूंत म्हजी कितें मदत जाय। हांवें खंयच्या दृश्टीन ते फुडें केल्ले, खंयच्या दृश्टीन विचार करून हाडलेले, नाजाल्यार हे दोनूय प्रोजेक्ट म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या दोनांय खातीर पंतप्रधान दिल्लीच्यान गोव्यांत आयिल्ले आनी ताणें फावंडेशन स्टोन घाल्यात, एका दिसा घाल्यात आनी जो एक कंप्लीट जाता प्रोजेक्ट तेचें उद्घाटन मुख्यमंत्री करतलो 15 दिसान किंवा म्हयन्याभरान आनी दुसऱ्याचें कांयच दिसना, जेतून रोजगाराची मोठी क्षमता आसली आनी बऱ्यो कंपनी येवच्यो म्हणून। जर थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रोड, जो नितीनजी गडकरीन आमकां आश्वासन दिल्लें, तो 1.5 किलोमिटर लांबेचो रस्तो जर केलो आनी सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आनी उदकाचो 10 MLD प्लांट, प्रेशर प्लांट हे जर केले जाल्यारच बऱ्यो कंपनी येतल्यो, नाजाल्यार थंय मागणी येवचें ना आनी कोणाक फालतू लोकांच्या फालतू कंपनीच्या घशांत जमनी वतल्यो। पेडणेकारांची जमीन अशी वचची न्हय।